नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मॅमगाचे ओकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो. चोपड्याकारीन पार्क केल्ल्या ट्रकाक दिलो धपको. झारखंडच्या पर्यटकाक जागेरूच आयले मरण. बायल गंभीर जखमी. उपचारा खातीर उत्तर गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत केल्या भरती. दिवचल मावळिंगे एका 2.5 वर्साच्या भुरग्याचो आवयन आनी तिच्या इश्टान केला खून. आवय सयत आनीक एकल्याक पुलिसांनी केली अटक. फुडलो तपास सुरू. मयेच्या श्री माया केळबा पंचायतन देवस्थानामध्ये निर्माण जाल्ले कोफुसांव मिटोवचे. निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करून करची चौकशी. मयेच्या नायक गटान घेतली महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताची भेट. असो पेपर आसतलो म्हणून विद्यार्थ्यांक दाखयल्लो एक, पूण प्रत्यक्षात परीक्षे वेळार काडलो भलतोच पेपर. पेपर पळोवन विद्यार्थी जाले आबूज. तिडकल्ल्या काणकोणच्या मुळाव्या शाळेच्या पालकांनी भाग शिक्षणाधिकाऱ्याची घेतली भेट. पोरणे गोंय ते मिरामार दर्यांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी आसा सुरू. थळाव्या नुस्तेकारांनी उक्तायली तिडक. संबंदीत खात्यान करची कारवाय. थळाव्या नुस्तेमारांची मागणी. आणि रामाच्या स्टेटमेंटात जेनेटोचो नाव उल्लेख. ताका दिवचो जामीन. जेनेटोच्या वकिलाचो युक्तिवाद. संबंध ना जाल्यार कित्याक डिलीट केले व्हॉट्सअप चॅट आणि फोन कॉल्स. रामाच्या वकिलाचो युक्तिवाद. जामिनाकूय घेतली हरकत. आता खबरो विस्तारान. चोपडेच्यान शिवोली वेगन वचपी कारीन पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिलो. ह्या धपक्यात कार चलोवपी मिलिंद उज्ज्वल सिन्हा ह्या झारखंडच्या पर्यटकाक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार ह्या अपघातांत ताचे बायलेक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तिका म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्या. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. आयज सकाळी चोपडे व्हाया शिवोली वचपी एका 4 चाकी वाहनान पार्क केल्ल्या ट्रकाचेर जबरदस्त धडक दिली आणि वाहन चालक जो झारखंडचो आशिल्लो तो मिलिंद उज्ज्वल सिन्हा हो जागीच ठार जावपाची घटना घडली. तर ताचे कुशीक बशिल्ली ताची बायल किरकोळ जखमी जाली. जखमी बायलेक सुरवेक म्हापसा हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेले आनी थंयच्यान तेका डिस्चार्ज दिलो. सकाळी सुसाड वेगान वाहन चालक कित्याक गाडी चलयतालो हाचे कारण समजले ना. गाडी क्रमांक KA03NJ 8567 ही गाडी चोपड्याच्यान शिवोली वयताली आणि चोपड्यासर सध्या पोलिसांची नाकाबंदी असता. सकाळी वेगान गाडी ताणी सुसाड सोडली आणि सुरवेक जी प्रोटेक्शन वॉल सायटीन रस्त्याचेर आशिल्ली ताचेर धडक बशिल्ली आणि मागीर जो पार्क केल्लो ट्रक आशिल्लो त्या ट्रकाचेर व्हडल्यान धडक दिवन गाडयेचो चक्काचूर जाला. तातूंत वाहन चालक जागीच ठार जावपाची घटना घडलेली आसा. मांद्रे पोलीस निरीक्षक गिरेंद्र नाईक हांच्या मुखालपणाखाली पोलिसांनी पंचनामो केला. हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक टीव्ही खातीर. बंगळुरू सावन गोंयांत येवपी टेम्पो ट्रॅव्हलराचो रामनगर गोंय महामार्गार भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातान टेम्पो ट्रॅव्हलर चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली आनी 7 जाण जखमी जाले. उपरांत तांकां उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो. जाल्यार गोंया सावन म्हाल व्हरपी कंटेनर ट्रक रातच्या 7:30 वरांचेर अनमोड रस्त्याचेर उमटलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी.
आमी मोले आसा ज्या जाग्यार राती 7:30 सुमार एक्सिडेंट जाल्लो. जो कंटेनर गाडी गोंयच्यान वयर वयताली लोड घेवन ती जी आमची मोलेम चेकपोस्ट काडून जवळ 5 किलोमिटर अंतराचेर एक व्हडलें वळण आसा. त्या वळणाचेर ती गाडी हांगा रस्त्यार कोसळ्ळी. एक सायडीच्यान आडवी जाली आनी सकन जो माल आसलो तो रस्त्यार पडलो आनी हांगा जे आसा ते गाडी मातशी थोडे फार प्रमाणान रस्तो ब्लॉक जालो. जेन्ना पुलिसांक जी गजाल कळ्ळी तेन्ना पुलीस थंय धांवले आनी तेणी पळयलो पूण रस्तो तेंच्यांनी क्लियर केलो आनी जी गाडी आसा ती सकाळी कंटेनर हाडून ते राती तेंच्यांनी पात्रांवान ती गाडी मातशी सायडीन काडलेली आसा. जेन्ना आमी ह्या संदर्भात पुलिसांक विचारलें तेणी सांगलें की तेंच्यांनी आजून पर्यंत कंप्लेंट दिवना आनी केस रजिस्टर जाल्ली ना. जेन्ना ते येयले तेन्ना तो आमी तेजेर हे करतले केस. सद्याक सगळे रस्तो क्लियर आसा अशें तरी नागले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उलयच्यान एकनाथ खेडेकर. दिवचल माळिंगे वाठारात एका 2.5 वर्साच्या चली भुरग्याक दुबावीत मरण आयिल्ल्याची काळजाक पीळ घालपी प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या खून प्रकरणात मरण आयिल्ल्या भुरग्याच्या आवय सयत तिच्या मोगीक दिवचल पुलिसांनी अटक केल्या. पळयात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण खुनाचो हो प्रकार बुधवारा राती कडेन घडिल्लो. बेशुद्ध अवस्थेत ह्या 2.5 वर्साच्या चली भुरग्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हाडिल्ले. उपरांत ह्या खून प्रकरणाक वाचा फुटली. मूळ कर्नाटकातली नागम्मा ह्या 27 वर्साच्या बायलेन आपलो मोगी नितिना वांगडा कर्नाटकासावन पळ काडून गोंयांत आयिल्ली. गोंयांत पळून येताना तिणे आपल्या चली भुरग्याक लेगीत हाडिल्ले खंय. फाटल्या कांय दिसा सावन ही दोगांय मावळिंगे एका भाड्याच्या कुडीत रावताली. थळाव्यांनी दिले म्हायती प्रमाण ही दोगांय ते चलयेक मारबडय करताली. उपरांत बुधवारा ह्या चली भुरग्याक आवयन आनी तिच्या मोगीन नाक आनी तोंड दामून क्रूरपणान जिवेशी मारून खून केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. या खून प्रकरणात मरण आयिल्ल्या भुरग्याच्या आवय सयत तिच्या मोगीक दिवचल पुलिसांनी अटक केला. पळयात पुराय बातमी. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मूळ कर्नाटकातली नागम्मा रवी व्ही ही 27 वर्सां पिरायेची बायल आपल्या घोवाक सोडून उपरांत आपलो प्रियकर नितीन कुमार पुजारा हाचे वांगडा कर्नाटकांतल्यान पळून गोंयांत आयिल्ली. गोंयांत पळून येतना नागम्मा हिणें आपल्या 2.5 वर्सां पिरायेच्या सान चली भुरग्याक वांगडा हाडिल्ले. फाटल्या कांय दिसाच्यान ह्या 2.5 वर्सां पिरायेच्या चली भुरग्या सयत तिची आवय नागम्मा आनी तिचो प्रियकर मावळिंगे वाठारांत एका भाड्याच्या जागेत रावतालो अशें कळटा. कांय थळाव्यां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण नागम्मा आनी तिचो प्रियकर नितीन कुमार ही दोगांय जाणां अदीं मदीं ह्या 2.5 वर्सां पिरायेच्या चली भुरग्याक मारबडय करताली अशें कळटा. बुधवारा नागम्मा आनी तिचो प्रियकर नितीन कुमार हाणें हे चली भुरग्याक मारबडय केले उपरांत तिचे नाक आनी तोंड दाबून तिचो निर्दयीपणान खून करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो आसा. वैजकी अहवालांत लेगीत हे 6 वर्सां पिरायेच्या चली भुरग्याचो गुदमरून मृत्यू जाल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें आसा. हे चली भुरग्याच्या आंगाचेर कांय व्रण देखीत आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. ह्या खून प्रकरणाची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन बेगोबेग हालचाली करून दुबावीत जी मयत भुरग्याची आवय आसा तिका म्हळ्यार नागम्मा हिका आनी तिचो प्रियकर नितीन कुमार हांकां ताब्यांत घेवन चवकशी सुरू केली. मजगती वैजकी अहवाल आयले उपरांत दिवचल पुलिशेन खुनाचो गुन्यांव नोंद करून नागम्मा आनी तिचो प्रियकर नितीन कुमार हांकां रितसर अटक केल्ल्याची म्हायती मेळटा. सध्या ही दोगांय दुबावीत दिवचल पुलिशेच्या बंद खणीत आशिल्ल्याचें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो आनी पळोवणी केली. उपरांत काल बिरेस्तारा राती उसरा फॉरेन्सीक विभागाची टीम घडणूक थळार वचून तांच्यांनी कांय पुरावे गोळा केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
मयेच्या श्री माया केळबाय पंचायतान देवस्थानामध्ये निर्माण जाल्ले कोफुसांव कायमचे मिटोवचे, निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करून चौकशी करची अशी मागणी मयेच्या नायक गटान महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांचे कडेन केल्या। एका शिष्टमंडळान हे विशीं महसूल मंत्र्याक निवेदनूय भेटयलां। पळयात पुरे बातमी। मया श्री माया केळबाय पंचायतन देवस्थानामदी निर्माण जाल्ले कोफुसांव कायमचे मिटोवचे म्हूण मयेच्या नायक गावस आणि गोसावी गटाचे प्रतिनिधी बिरेस्तारा महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांकां मेळ्ळे। ह्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मंत्र्या मुखार दवरून तांकां निवेदन भेटयले। मया देवस्थानाचो जो विशय येल्ल्या वर्सा जो गोंदळटा, उत्सव बंद पडटा, उत्सवाक खंड निर्माण जाता आणि हितून आमी भयंकर वर्साचे वर्सा प्रयत्न करीत आसता की देवा सुरळीत हे आमचे उत्सव मयाचे केळबाय पंचायत देवस्थानाचे उत्सव सुरळीत कशे जातले हेजेर आमी नायक गांवस गोसावी सदांच आमी लक्ष दवरून आसता आणि कसलेच ह्या कार्यक्रमाक विघ्न पडोंक जायना म्हणून आमी सदांच प्रयत्न करीत आसता। गोंयचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब मोन्सेरात आमी गेले आणि आमी वचून तांकां एक संपूर्ण आमच्या देवस्थानाची, आमच्या महाजनाची, आमच्या अधिकारांची ही तांकां फायल दिल्लेली आसा आणि प्लस आमी तांकां जे आमचे जे अधिकार आसा आणि हे आमी हे महाजना पासून कशे वंचीत आसा, अजून हो महाजनांचो आमचो विशय कित्याक सुटना ते सुद्दां आमी थोडक्यान ताका सांगलेले आसा। आमचो सगळो डॉक्युमेंट कितें आसा ते ऑलरेडी ते सगळे ताका दिल्लेले आसा। तेन्ना आमकां मुन्सिपल सरान आमकां एक आश्वासन दिलें की जे तुमचो कितें आसा, जे तुमचे कितें महाजना बद्दल कितें जो विशय आसा तो आपूण A to Z मामलेदारा कडल्यान रिपोर्ट घेता। मामलेदारा कडल्यान रिपोर्ट घेतल्या नंतर आपूण तेचेर थोडी स्टडी करता त्याच्या नंतर आपूण कितें हेचेर मार्ग बरोसो काडूंक शकता आपूण आणि हो तुमचो कितल्याशाच वर्साचो जो विशय आसा तो खंयचे पद्दतीन आपूण तो निभोवंक करता हे तेणी आमकां आश्वासन दिलें। आमी सांगला त्या प्रमाणे रिटायर्ड जज ती कमिटी फॉर्म करून सरकारान ह्या कमिटीचे आणि आमी जे देवस्थान अधिकारी आसा, महाजन आसा, लिगली महाजन आसा तेंची एक बैठक घेवन आणि कायदेशीर रित्या जे कितें आसा ते तेंच्यांनी प्रत्यक्ष आमी त्या मिटिंगेक आमचे कितें आसा ते मांडटले त्या प्रमाणे ह्या सरकारान आमचो व्यवस्थित निर्णय घेवचो। श्री माया केळबाय पंचायतन देवस्थानाचो विशय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे मेरेन व्हरून न्यायाची मागणी करतले अशें नायक गावस आणि गोसावी गटा वतीन हरी नायक गांवकारान सांगले। दुसरी गजाल ह्या फुडल्या 1-2 दिसांक आमी आमचे गोंयचे माननीय CM प्रमोद सावंताक आमी जशे हांकां आमी निवेदन दिल्लेलें आसा तशें सेम निवेदन आमी माननीय प्रमोद सावंताक दितले आणि त्यांच्याकडे सुद्धा हेच मागणी करतले की बेगीनच्या बेगीन ही जात्रा येवच्या पयलीं हो पंचमीचो कळस उत्सव येवच्या पयलीं आमचो महाजनांचो जो विशय आसा रोगडोन जो उरला तो व्यवस्थित तेंच्यांनी बेगीनचे बेगीन शॉर्टअप करची ही आमी विनंती आणि निवेदन CM साहेबाक करतले। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। नवे शिक्षणीक धोरणाप्रमाण प्रश्नपत्रिका अशी आसतली म्हणून शिक्षण खात्यान शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांक एक मॉडेल पेपर दिल्लो, पण परीक्षेच्या वेळार गणिताचो पेपर वेगळोच आयिल्ल्यान विद्यार्थी आबूज जाले। गणिताच्या प्रश्नपत्रिकेत दिल्ले प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या तकले वेल्यान गेले। प्रश्नपत्रिकेतल्या प्रश्नांक कितें उत्तर बरोवप तेच तांकां कळना जालें। विद्यार्थ्यांनी गणिताच्या पेपरा वेळार जाल्लो गोंधळ पालकांच्या कानार घालो। ह्या प्रकारा वेल्यान पालकांनी नाराजी उक्तायल्या तशें शिक्षण खात्यान हातूंत लक्ष घालून विद्यार्थ्यांक समजतात तशीच प्रश्नपत्रिका काडची म्हणून मागणी केल्या। नव्या शिक्षणिक धोरणाप्रमाण अभ्यासात काय बदल जाला? नव्या शिक्षणिक धोरणाप्रमाण बदलिल्लो अभ्यासक्रम सध्या विद्यार्थ्यांक शिकयतात। महत्वाची गजाल म्हळ्यार अभ्यासात जाल्ल्या बदलाक लागून प्रश्नपत्रिकाय बदलल्यात। पहिली ते चवथीच्या विद्यार्थ्यांक हे सगळें नवें। वर्गांनी भुरगीं शिकली आसतली, तांणी परीक्षेच्या दृश्टीन अभ्यासूय केलो आसतलो, पूण विद्यार्थ्यांक हे सगळेंच नवें। देखून परीक्षेच्या वेळार अशी प्रश्नपत्रिका येतली म्हूण शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक सांगिल्लें। ते प्रमाण एक मॉडेल पेपरूय शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक दिल्लो, पूण जसो पेपर दाखयल्लो प्रत्यक्षात परीक्षेच्या वेळार भरतोच पेपर आयलो। हो कितें प्रकार ते विद्यार्थ्यांक कळनाच जाले।
तांच्या सगळे तकलेवेल्यान गेले. परीक्षेत गणिताच्या पेपरा वेळार जाल्लो गोंधळ विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या कानार घातलो. ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायत काणकोण सरकारी मुळाव्या शाळेत शिकपी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी भाग शिक्षण अधिकाऱ्याक निवेदन दीत नाराजी उक्तायली. विद्यार्थ्यांक कळटा तसो पेपर काडचो म्हूण पालकांनी मागणी केल्या. ऐकात पालकांचे म्हणणे. आम्ही सगळी काणकोणची तिसरेची पेरेंट्स, तिसरेच्या विद्यार्थ्यांची तिसरेक ह्या फावट पयल्याच फावट NEP लागू केला आणि एग्जाम जाली भुरग्यांची, ज्या वेळार युनिफॉर्म पेपर म्हणजे सगळ्यांक सेम पेपर आयिल्ले फूल गोवा. त्या पेपरांची पातळी भुरग्यांक समजोवपा सारकी ना अशें आमकां पेरेंट्सांक आनी खुबशा टिचर्सांक सुद्दां दिसता. आमी ज्या सर्वे केली टिचर्सां कडेन आनी पेरेंट्सां कडेन आमकां अशें दिसलें की जो लेवल त्या पेपराक आसा तो तिसरेच्या भुरग्यांक समजोवपा सारको ना. दुसरें म्हणल्यार गणिताचो पेपर स्पेशली जेन्ना आयलो तेन्ना जो मॉडेल पेपर SCRTन धाडलेलो तो पेपर आनीक एग्जामीक जो पेपर आयला त्या पेपरान खूब फरक आसा. अजिबात सिमिलॅरिटी ना. गणिताचो पेपर जो आसा तो खंयच्याय भाशेचो किंवा परिसर अभ्यासाचो पेपर असो दिसता पेपर जेन्ना ओपन करून पळयत जाल्यार. आनी फस्टाचे जे 2 क्वेश्चन आयला पेपरान ते डायरेक्ट टेक्स्ट बुकान ज्यो स्टोरीज दिला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करपा खातीर त्या स्टोरीचेर बेस्ड क्वेश्चन विचारला जे आमी तरी केन्ना गणित पेपरान पळयले ना. दुसरें म्हणजे NEP आतां स्टार्ट केल्ल्या कारणान भुरग्यांक ती समजोवपा खातीर टायम दिवपा जाय आसलो. मराठीच्या पेपरान आमी डायरेक्ट आतां निबंध म्हणण्या पेक्षा लेटर रायटींग दिला. लेटर डायरेक्ट योगा दिनाचेर लेटर बरोवपाचेर तिसरेच्या भुरग्यांची वोकॅब्युलरी तितली डेव्हलप अजून जाल्ली ना. सो ती डेव्हलप करपा खातीर बी भुरग्यांक थोडोसो टायम दिवचो अशें आमी त्या लेटरान मेन्शन केल्लें आसा. आनी एक म्हणल्यार परिसर अभ्यासाचो जो पेपर जालो त्या पेपरान सजावटीसाठी तुम्ही सीडीचा वापर कसा कराल, जुन्या सीडींचा. आमच्या भुरग्यांनी अजून सीडीज पळयले ना कित्याक आमीच स्वता पेन ड्रायव्ह यूज करता. स्वता कंप्युटर्स सद्या CD ड्रायव्ह आसनात म्हाका दिसता कंप्युटरान. सो तेन्ना भुरग्यांक CD कशी खबर आसतली. सो अशें पेपरांक पळोवन सगळीं भुरगीं गोंधळिल्लीं आसा. थोडे भुरग्यांक पेरंट्सां कडल्यान अशें कळ्ळें की एक क्वेश्चनाचेर पावतकीर भुरगीं फुडें पेपर बरोवपाचीच थांबलीं. तांकां फुडें वचपाक भंय दिसपा लागलो. सो NEP आमी जेन्ना म्हणटा शिक्षण एन्जॉयेबल करपा खातीर आसा तेन्ना हे पयल्याच फावटीचे आयिल्ले पेपर जर भुरग्यांक इतलो मानसीक धक्को दिता जाल्यार डिपार्टमेंटान आनी SCRTन त्या पेपरांचेर आनी त्या लेवलाचेर विचार करपाची गरज आसा अशें आमकां दिसता. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान सोयरू कोमरपंत. पणजी फेरी धक्क्या कडेन कांय जाण मध्यान राती बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करतात. नुस्तेमारी करपा खातीर तांचे कडेन कसलेच कायदेशीर डॉक्युमेंट नात, तरी हे लोक भिनासतना बिनतास्त नुस्तेमारी करतना दिश्टी पडटात. आमी जायते फावटी ह्या लोकांक रंगे हात धरल्यात. तांकां जाप विचारपाक गेल्यार हे लोक आंगार धांवन येतात. हो प्रकार असोच सुरू उरलो जाल्यार आमच्या सारक्या पारंपारीक नुस्तेकारांचेर हावळ येतली म्हणून पणजेचे पणेळकार सांगतात. पणजेच्या फेरी धोक्याकडेन मध्यनराती कांय जाण नुस्तें मारतात. हे लोक भायले कर्नाटकांतले. नुस्तेमारी करपा खातीर तांचे कडेन कायदेशीर डॉक्युमेंट ना. हे लोक मध्यनराती येतात नुस्तें मारतात पूण पुलीस तांचेर कितेंच कारवाय करिनात. दुसरे वटेन आमकां केन्नाय मातसो कळाव जालो जाल्यार पुलीस आडोवन आमची चवकशी करतात. आमी नेमा भायर वचनात. आमचे कडेन कायदेशीर डॉक्युमेंट आसात जाल्यार ह्या लोकां कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना. असले आसतना ह्या लोकांची चवकशी कित्याक जायना काय म्हूण पणजेच्या पनेळकारांनी प्रस्न उपरासलो. हो प्रकार असोच चालू उरलो जाल्यार आमच्या वेवसायाचेर हावळ येतली म्हूण ते सांगतात. आयकात तांचे म्हणणे. रातचे आमचे भुरगे नुस्तें मारूंक गेल्यार तांकां एक नुस्तें मेळना. कित्याक रातचे हे पांटलेकार पळय आहा ते रातचे स्वता येवन 20-25 पांटले आसता. रातभर ते वयर ओल्ड गोवा ते धरून मिरामार पासून रातचे मारताय आनी आमकां एक भोगशें पडना. हे भुरगे स्वता वचून परते येताय. तर ताका लागून आमी काल सगळे आमची कमिटी आसलेली वर्शिलची ती सगळे घेवन एका आमचे डायरेक्टरा कडेन गेलेले. डायरेक्टराक सांगला की अशें जाला म्हणून. डायरेक्टर म्हणल्यार आपण एक्शन घेता. तरी आसतना पयर येयलेले म्हणून आमी काल गेल्ले तेजे फुड्यान जाल्यार काल राती परते येयले. ते येयला आनी आमचे भुरगे वयतात ते पावले मारता नुस्तें मारता आसतना पावले. ते मेळूना ती गेले. आनी हांव म्हाजी एक व्हडली रिक्वेस्ट आहा की डायरेक्टरान मातशें हेजेर इश्ट घालची, मातशी एक्शन घेवची म्हणून हेंची. रातचे देडाक तेंच्या पुलिसांनी पुलीस तांकां कशें सोडटा इतले रातचे, कित्याक बेरियर लायिल्ले आसता सगळे आसता. कर्नाटक पासून गाडयो आसता त्यो तांकां कशें सोडटा पुलीस रातचे म्हाका कांय समजना. कित्याक आमी वयता आसतना आमकां ते आडयता रातचे 1:30-2 आमकां आडयता. ते खंय गेलोलो कित्याक गेलोलो आमकां सगळे विचारता. तर तांकां कित्याक आडयना रातचे, तांकां कशें सोडटा आसतले.
म्हाका ते सदमना राती पावणे 2 कितें तरी आणले पयर देड्याक आणलेले काल राती पावणे 2 आणले 2 पाणी जाला. हे पाटलेकर म्हणजे कोण भायले ते कर्नाटकचे तांकां काय ना तांकां हिंगा परमिशन ना काय ना इनलिगल मारता ते आणि आमचे आहा ते सगळे लिगल आहा सगळे नेट लायसन्स आहा सगळे आहा फुटाणकार आहा आमचे फुटाणकार भावाक एक बोक्षे पडना तो मिलाक फेर्नांडीस म्हणून आहा तिरुपती कडेन फुटाण दवरता तेणें आतां बंदूच केला दवरपाचें कित्याक बोक्षेच पडना ताका कितें करतलो तो ते बाजारांत कितें बारीक मेळटा तेजेर चलता तेजेर आणि पुलिसां कडेन मागता मातशें रातचें एक्शन घेवचें हांकां मातशें बंद करचें कित्याक अशें करीत जाल्यार नुस्तेकार आमचे बारीक फिशरमॅन आहा ते सगळे काबार जातले कित्याक एक रुपयाचो फायदो आसतो ना आनी हे एकले जोडून घर पोसचे आसता हांचे कोण गव्हर्मेंट सोल्यूशन काय ना घराडे कोण दुसरो कोण हाडून पोसपी ना हेच जोडटले आनी घराडे व्हरून घालतले तांकां हे काबार जातले आख्खे रातचे ते नेट घालता ते नेट तेंचे कशें म्हणलें कितें जाणा आमी बेश्टे व्हरून नेट घालता आणि तेंचे कशें आसता ते कितें करता गायेचें मांस दुकराचें मांस शिजयता शिजोवन ते ओस हितून कांटाळे बुडयता आनी ते तुका दर्यान सुट्टा ते वासाक तांकां नुस्तें लागप आनी ते नुस्तें खाता हिंदू लोकांक ते हरशीं धर्माचे ते उपकार ना ते अशें करून ते सगळे वाट लायताय आनी दर्या बोस्टन उडयला तेंच्यांनी मातशें हेजेर इश्ट घाला व्हडलो उपकार जातलो कित्याक दर्या काबार जायत येयला आनी हा ते बारीक बारीक लोक पळय जर जोडून 10 रुपया खाता ते काबार जातले आमचे तिसऱ्यो बिसऱ्यो ते कमी जायत गेला कालूच ते फिरफिडी कडेन आणलेले आनी आयज रातचे ते सकल पावले खंय कांपाला क्रॉस जावन परशुराम भुमी आहा पळय तेजे सकला पावलेले खंय ते 2 गाडयो 3 गाडयो म्हणजे 40-50 जण आसता ते 2 गाडी 3 गाडी विचारपाक गेल्यार समजा आंगार येता ते फातर आसता आनी बायलां आसता आनी तांकां हात उबारपाक आमकां चान्सूच पडना तांकां लायसन्स नेट ना काय ना आनी तेंच्यांनी येता आनी तांकां कितें विचारपाक गेले डायरेक्ट आंगार येता ते सगळे एकठांय वांगडा तो अख्खे पाटलेकार आंगार येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हुंशी हल्लो प्रकरणात रामान दिल्ल्या स्टेटमेंटात जेनिटो कार्दोजोचो खंयच उल्लेख ना तशेंच ह्या प्रकरणा कडेन ताचो आदींचो संबंद जोडपाक शकनात. आमच्यान जाय जाल्यार अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज करूं येतालो पूण रामा खरें उलयतलो म्हणून आमकां विश्वास आशिल्लो तेन्ना जेनिटोक जामीन दिवचो म्हणून ताच्या वकिलाचो युक्तिवाद केलो पूण रामाच्या वकिलाचो जेनिटोच्या जामिनाक हरकत घेतली. पळयात पुराय बातमी. जेनिटो कार्दोजोच्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा सत्र न्यायालयात सुनावणी जाली. हुंशी हल्लो प्रकरणात रामान दिल्ल्या स्टेटमेंटात जेनिटो कार्दोजोचो खंयच उल्लेख ना. ताका लागून जेनिटोक ह्या प्रकरणात जामीन दिवचो म्हूण जेनिटोच्या वकिलान सत्र न्यायालयात युक्तिवाद केलो. रामाच्या खुनीशी हल्लो प्रकरणा कडेन जेनिटोचो सरळ संबंध आसा. जेनिटोक निर्दोश आशिल्लो जाल्यार ताणें ह्या हल्ल्या उपरांत व्हॉट्सॲप चॅट आनी फोन कॉल्स कित्याक डिलीट केले काय म्हूण विचारीत रामाच्या वकिलान जेनिटोच्या जामिनाक हरकत घेतली. दोनूय वटेनचे युक्तिवाद आयकून घेतल्या उपरांत ही केस फाल्यां खातीर राखून दवरल्या. फाल्यां परतून हे केशीचेर सुनावणी जातली. रामा काणकोणकर एसॉल्ट केस प्रकरण जे आसा ते आयज कोर्टान परत एकदा आयले आनी जे रामा काणकोणकराचे एडवोकेटान इंटरव्हेन्शन घातलेले की जेनिटो कार्दोजो जो एक्यूज आसा ते जेनिटो कार्दोजोक बेल मेळपाक जायना म्हणून जे तेणे इंटरव्हेन्शन घातलेले तेजेर आयज आर्ग्युमेंट कोर्टान सेशन कोर्टान मेर्शे हांगा पळोवपाक मेळ्ळे. जाल्यार सगळ्यात पयलीं जेनिटोचो जो एडवोकेट आसा तेजे म्हणणें अशें आशिल्लें की जेनिटोची जी पास्ट हिस्ट्री आसा ती पास्ट हिस्ट्रीक लागून तो रामा काणकोणकराच्या ह्या प्रकरणाक रिलेट जावपाक शकना. तेजी पास्ट हिस्ट्री रामा काणकोणकराची ह्या प्रकरणाक लागूंक शकना अशें तेजो जो एडवोकेट आसा तेजें म्हणणें आशिल्लें आनी तेजें अशें म्हणणें आशिल्लें की तेका एंटिसिपेटरी बेल जाय जाल्यार एप्लाय करूंक शकतालो. जेनिटो कार्दोजो जो आसा तो एंटिसिपेटरी बेल आपल्याक जाय जाल्यार एप्लाय करूंक शकतालो पूण तरी आसतना तो रामा काणकोणकराचे स्टेटमेंटाचे वाट पळोवपाक रावलो. आनीक कित्याक रामा काणकोणकराचो जो स्टेटमेंट आसा रामा काणकोणकरान आपल्या स्टेटमेंटान खंयच अशें म्हणना की जेनिटो कार्दोजोन तेका मारला किंवा जेनिटो कार्दोजो तेजे एसॉल्टान आसा अशें रामा काणकोणकरान आपल्या स्टेटमेंटान खंयच अशें म्हणना. सो हे जाले जेनिटो कार्दोजोचे एडवोकेटाची सायड. तशीच रामा काणकोणकर जो आसा रामा काणकोणकराचो एडवोकेट जो आसा तेजे अशें म्हणणें आशिल्लें की जर जेनिटो इनोसंट आसा जाल्यार जेनिटो इनोसंट आसा जाल्यार तेणी जे आपले व्हॉट्सॲप कॉल डिटेल्स जी आसा ती कित्याक डिलीट केली. आनी तेच बरोबर तेजे अशें म्हणणें आशिल्लें की जेनिटोचें जें नांव आसा ते जेनिटोचें नांव एक एक्यूज जो फ्रांसीस नदार जें नांव आसा त्या एक्युजान जेनिटोचें नांव रिपिटेडली घेतलां. म्हणल्यार जेन्ना इंट्रोगेशन जेन्ना चलतालें
ते जे कोणी रामा काणकोणकराक मारल्या त्यांचे जेन्ना इंट्रोगेशन चलताले त्या इंट्रोगेशनात झेनिटो कार्दोजोचे नाव रिपिटेडली त्या एक्युजान फ्रांसीस नदार म्हणून जो एक्यूज आसा तेणे घेतला जाल्यार हे जे सगळे प्रकरण आसा हितून खंय तरी रामा काणकोणकराचो जो स्टेटमेंट आसा तो हांगा रिलेट करूंक शकनात आनी रामा काणकोणकराच्या स्टेटमेंटाक लागून जो झेनिटो कार्दोजोचे जे लॉयरान जो आर्ग्युमेंट घातलेलो तो खंय तरी भायर पडटा अशें रामा काणकोणकराचो जो आदवोगाद आसा तेजे म्हणणें आशिल्लें सो जर झेनिटो कार्दोजोक तेणे अशें म्हटलें जर झेनिटो कार्दोजोक परत सोडलो जाल्यार जे बाकीचे जे एविडन्स उरल्यात किंवा बाकीचे जे कोणी आपले स्टेटमेंट दिवपाचे आसात तांकां तो भिवंक शकता आनी जे एविडन्स किंवा जे स्टेटमेंट जे आसात ते तो नष्ट करूंक शकता अशें रामा काणकोणकराचो जो एडवोकेट आसा तेणे म्हटलेले आसा. आतां एकंदरीत हे पळोवपाक गेलो जाल्यार सांजचे 5 जाल्ले कारणान ही जी हियरींग आसा ती हियरींग फाल्यां सकाळी 11:30 परत एकदा ह्या सेशन कोर्टान मेर्शे हांगा जातली आणि त्याच बरोबर झेनिटो कार्दोजो आणि बाकीचे जे 7 एक्यूज आसात ते सगळे 7 एक्यूज फाल्यां सेशन कोर्टान परत एकदा हाडटले कित्याक तेंची जी ज्युडिशियल कस्टडी जी आसा ती फाल्यां सोंपता आणि फाल्यां तेंची हियरींग परत एकदा आसतली. सो फाल्यां ह्या प्रकरणा खातीर फाल्यां एक इम्पॉर्टंट दीस असो आमी म्हणूंक शकतात कित्याक फाल्यां हे जे हियरींग आसा जे झेनिटो कार्दोजोचे जे हियरींग आसा तेवूय जावपाचे आसा आणि त्याच बरोबर जे एक्यूज आसात ते एक्युजांचे जे बाकीचे एक्यूज आसात तेंची फाल्यां ज्युडिशियल कस्टडी सोंपता तेंकाय परत कस्टडी कितले दीस मेळटा ती पळय सारखी आसतली. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर मेर्शेसून. हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून हडफड्यात चालू आशिल्ले बांदकाम आमदार मायकलान बंद उडयले. शेत जमनीचेर कसलेंच बांदकाम करचे न्ही म्हणून उच्च न्यायालयान आदेश दिल्लो. त्या आदेशांचे उल्लंघन करून हडफडे हे बांदकाम चालू आशिल्ले. हे लोक उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करतात म्हणून आपूण न्यायालयाक पत्र बरयतलो म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. फाटल्या कांय दिसा सावन हडफड्या एका शेतात बांदकाम सुरू आसा. शेत जमनीचेर कसलेंच बांदकाम करपाक जायना म्हूण हायकोर्टान सांगला. मात कोर्टाच्या आदेशाक फट्यार मारून हांगासर विलाचे एक बांदकाम सुरू आसा. मायकल लोबोन शुक्रारा स्वता वचून हे बांदकाम बंद उडयले. तशेंच बांदकामा खातीर दिल्ली वीज जोडणी कातरची म्हूण वीज खात्याक सांगला. हे विशीं आपूण कोर्टाक पत्र बरोवन ह्या बांदकामाची म्हायती दितलो अशी शिटकावणी मायकलान दिल्या. हायकोर्ट हॅज ऑलरेडी that question we cannot tell ask high court. हायकोर्टान जेन्ना मॅटर चालू आसलो हायकोर्टान कितें सांगलेलें जे लोक कोण बांदता they are building at their own risk that time. मागीर हायकोर्टान ऑर्डर दिली that 2030 ODP has been scrapped. तो सुप्रीम कोर्टान तेजेर स्टे दिले. स्टे न्हू ताका स्टेटस को म्हणजे आसात तशें कोणेच कांयच करूंक जायना टील द डिसिजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हिंगासर बेते घालप चालू आहा. म्हाका दिसता हे बेतो ह्या दिसांनीच घातला हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या उपरांत. सो दे हॅव गॉन अगेन्स्ट द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट. ऑनरेबल हायकोर्ट वील टेक कॉग्निझन्स. If required, I will make personal letter on my letter to High Court that violations are going on against your honorable order. अशें जावंक जायना आनी वी आर द लॉ प्रोटेक्टर्स. आमी हे सारके दवरपाची गरज आसा टील सुप्रीम कोर्ट डिसायड्स ऑन दीस मॅटर. सुप्रीम कोर्टान जे दिसा डिसिजन दिलें आमी कांयच उलयना. आतां जो तर तेंचे रिजनल प्लॅनार जो तर हें आहलें if the regional plan was 2021 they were settlement and they were settlement. हे 2030 ODP हे सगळी शेतां कन्वर्ट जाल्ल्या आनी त्या खातीर हो आरोप आमचेरूय जालो. गोवा फाउंडेशन टूक मी ऑल्सो टू हायकोर्ट वेर आय वॉज नॉट द चेअरमॅन ऑफ दीस कमिटी. आय वॉज जस्ट अ मेंबर. म्हणजे MLA इज ऑटोमॅटीक मेंबर ऑफ द PDA. सो हे जे जाला हे रॉंग जाला हे इमिडिएटली कॅन्सल करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दीप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.